देशप्रेमच्या गोष्टी करतो, पण जे आपण इथे सुखाने नांदत आहोत, जे आपण इकडे सुखाने आपलं काम करत आहोत, जे आपण इथे काहीही कुठलंही संकट न येता आपण इकडे हा कार्यक्रम घेत आहोत, तर हे केवळ आणि केवळ शक्य आहे कारण आपले जवान 24 तास आपल्या सीमांचं रक्षण करतायत. म्हणून आपण इकडे सर्वजण हा कार्यक्रम घेऊ शकलो आहोत. समाजातले प्रत्येक नाते, प्रत्येक घटक हो कोणाचो ना कोणाचो तरी आम्ही भाव भयणां अशी आसा. त्यामुळे प्रत्येकान एकामेकाक राखी बांदची. ही राष्ट्रीय राखी आसा, ही खाजगी राखी ना. आमचे सगळे देश बांधव हिमालय ते हिंदू महासागर आणि गुजरात ते आसाम पर्यंत हो पसरलेलो खंडित भारत आसतलो आमचो, पयलींचो मोठो भारत. पण आम्ही सगळे भाव आसात. इवन आमचे पाकिस्तान शेजारचे राष्ट्र आहात, तितूंतले आमचे भाव आसा, भयणां आसा. आमचो बांगलादेश आसा, आमी भाव भयणां आसा. ह्या खातीर बंधुत्वाचे नाते भारत देश सांगता सगळे कडेन, सगळ्या जगातले कल्याण जावचे, सगळे विश्व शांती आसची, कोणी दुःखी आसचे न्हू. सर्वेपी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः. भारत देशात आज राखता ते जवान सरहद्दीचेर खंयच्या खंयच्या परिस्थितीन ते काम करता. आज सोशल मिडिया येयल्ली आसा, मोबायलाचेर आमकां हे सगळें चित्र दिश्टी पडटा की खंयच्या परिस्थितीन ते जवान आमचें रक्षण करता. आमचे किसान भाव खंयचे परिस्थितीन अन्न उत्पन्न करता आनी आमच्या देशाक पोसता. इतकेच न्हू, आमी भायरूय देशाक धाडटा, आमी निर्यातूय करता. पण ह्या किसानांचो आणि ह्या जवानांचो आदर राखा पूर्णपणे. हे जर दोन घटक ना जाल्यार आमचे कांयच उपयोग ना. आमकां जगयणारे आणि आमकां राखणारे एके वटेन आसा कृषक. कृषक म्हणजे शेतकरी आणि एका वटेन आसा रक्षक. रक्षक म्हणजे आमचे जवान आसा. जवानांची मनस्थिती काय मागना त्या देशा कडेन. ते कांयच मागणे ना. ते म्हणटा हे मातृभूमी माझी सेवा आसा, ते तुझ्या चरणी आमी अर्पण केल्ली आसा. आमकां कसलीच अपेक्षा ना. म्हाका नंदनवन मेळचें, म्हाका आनी कितें मोठें मेळचें काय ना. हे शरीर आसा ते तुज्या चरणी पडचें आनी तुजी सेवा जावची. तुज्या रक्षणा खातीरूच आसा, कारण तुजे हवेन वाडलेलो आसा हांव. तुज्या प्रकाशान तेजान जगता हांव. माझे सगळे आयुष्य तुज्या कृपेचेर आसा. म्हणून भारत माते माझे हे शरीर, माझे तन मन धन सगळे तुका अर्पीत आसा. जवानांची मनस्थिती सांगपाची. हे कित्याक सांगलें हांव, त्यांच्या खातीर आमी ही राखी धाडटा. कित्याक धाडटा, एक कार्यक्रम म्हणून न्हू, त्यांच्याशी आमची कृतज्ञता आसा. आमी आदरान तेंच्या कडेन पळयता, आमी तांकां धन्यवाद दिता. म्हणून त्या गितान सुद्दां एक म्हटलेलें आसा, Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.